एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो सकाळची गडबड सो सकाळची मातशी गडबड म्हणजे रांदपाचें आनी कांय ना. जर न्हिदलेलो उठलो 12:30 जाली उठलो ताका फीड केलें आनी परत ताका न्हीद घातलें हांवें. अशें ताका न्हीद घालना हांव, मागीर दोळे मातशे अशें जाताले न्हीद म्हटलें मागीर किरकीर करत रावता. सो हांगासर आमी बेगिना जेवणाची तयारी करता. आयज करता चिकन पुलाव. हे पळयात, आयज करता ग्रीन चिकन पुलाव. जेन्ना नॉर्मली आमी करता न्ही कुकरान घालून करतात, तांदूळ घालून सिटी मारतात. सो म्हाका तशें आवडना. सो आईक म्हटलें पयलीं शीत करून घे. शीत करून घेतला मागीर हें जालें की ताका मिक्स करतलें. अशें म्हाका न्ही खूब आवडटा. सो बिरयानी करपाक न्ही सद्या टायम ना. हो न्ही पुलाव आहा पळय ऑलरेडी शेअर केला तुमकां हांवें ना. इफ कोणाक जाय जाल्यार न्ही म्हाका कमेंट करा. चिकन पुलाव न्ही ग्रीन पुलाव न्ही रोखडें जाता. सो म्हटलें ग्रीन पुलावूच करया म्हटलें. सो शिवज आत्तां येयला. आकाश आतां वयतलो इव्हेंटाक. सो ताका जून वयतलो तो. सो आतां रावला पुलाव खावपाक. म्हटलें खावन वर जालें. ताका बेगीन हें करतलें. हें जालें की मागीर ताका मिक्स करतलें. मागीर आमचें पुलाव रेडी. मागीर डेट अशें हांव सलाड करतलें की सलाड बी करपाक टायम ना. थोडेशें दवरला फ्राय करपाक. सो थोडें मागीर फ्राय करतलें. एका बेस्ट पुलाव करता. तो मागीर खावन वयतलो बेगिना. ओके, सो हें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो हांगासर जालें आमचें पुलाव. आकाश न्ही जेवन गेलो. हें पळयात, सिंपल आनी स्पायसी खूब कमी केला आयज. आनी आयज न्ही जस्ट थोडेशें न्ही हें आसलेलें शान बिरयानी मसाला सोंपलें. जस्ट थोडेशें आसलेलें घातलें हांवें हितून. टेस्ट मातसो बरो येता. नॉर्मल जेन्ना आमी पुलाव करता पळय बिरयानी मसाला घालना. सो खडे मसाला बी घालता न्ही जस्ट थोडेशें आसलेलें घालया म्हटलें. सो जालें एक काम. बाबू आजून उठोंक ना आनी मागीर हांव चिकन फ्राय करतलें. हें पळय मसाला लावन दवरला आनी थोडेशें सलाड करतलें. सो इशिकाक न्ही हांवें कॉटन लंगोट म्हणटा पळय ते ऑर्डर केल्लेले. कित्याक लागून खबर आहा, ताका न्ही फक्त हांव रातचेंच ताका हें घालता, डायपर घालता रातचेंच. रातचे 11 सुमार ताका डायपर घालता. कित्याक 11 ताका मालीश 10:30 सुमार ताका अशें हांव मालीश बीन करता. मालीश करून न्ही तेल बीन लावन हिमालयाचें ऑयल हांव तेल लावन ताका मालीश करून मागीर डायपर घालता. मागीर डायपर घालून 4 उठता तो. उठला आसूं 4 ताका हांव चेंज करता. जेन्ना तो उठटा 4 फीड करता आनी ताका हांव चेंज करता. म्हणजे दुसरें घालता कित्याक तें हेवी जाल्लें आसता. तरी पूण ताका न्ही मातशें रॅशीस जाला कळ्ळें न्ही. सो जातात तें नॉर्मल तशें कांय व्हडलेंशें कांय ना. सो हांव ताका हें लायता लवलॅपाचें रॅश क्रीम. सामकें बेस्ट निवडलें म्हणजे इतलें बरें जालां म्हणजे क्लियर जालां ताजें कळ्ळें न्ही. एकदम बरें लवलॅपाचें न्ही रॅश क्रीम एकदम बरें. ती शॉक जाली जे आमी न्हावपा येता पळय कमी जाली पावली ती आपल्याकूच जाय खंय. सो तिका आमी ऑर्डर करून दितलें कित्याक तिजें सून आहा न्ही प्रेग्नंट आहा ताका लागून. सो ती वयतना तिका ऑर्डर करतलें तिका लवलॅपाचें बरें. सो हांवें दाखयता तुमकां. हांवें लंगो डायपर ऑर्डर केला आनी 3 येवपाचें आसा. सद्या 3 केला कित्याक फक्त ताका हांव रातचेंच घालता. डे टायम ताका फक्त लंगोटान दवरता. म्हणजे कितले फावटी उठू चेंज करता. आनी जे हांवें तें ऑर्डर केल्लेले कॉटनाचे रियूज करूंक मेळटा, वॉश करूंक मेळटा तें घालता. तातूंत बरें जाता. एक 4 to 5 युरीन न्ही तातूंत हें घेता म्हणजे जाता सो ताका. तो एक 3 ऑर्डर केल्ले हांवें फाटीं. मागीर आतां हें एक 3 ऑर्डर केलात आनी एक 3 येवपाचें आसा. सो दाखयता तुमकां. हे सगळे कपडे न्ही वॉश केला हांवें. आई तेचो तवशे कट करता. आई सगळें हाय म्हण हाय. ओके, सो हें पळयात आतां सुकोवंक जाय कपडे. बरें वत पडला भायर. सो अशें आसा हें पळयात अशें आसा. आनी हांगासर ताका अशें हें आसा. ओके, बटन टायप आसा. हें पळयात अशें. कितलें तुमकां टायट करूंक जाय खूब आहा पळय हांगासर अशें एडजस्ट करूंक मेळटा. कितलें म्हणजे न्यूबॉर्न आहा 1 month 2 month. ओके, सो हेज्या भितर हांगासर अशें ओपन आसा. हेज्या भितर न्ही हें घालूंक जाय. सो हेज्या भितर न्ही हें घालपाचें. सामको पळय इतलो थीक आसा हो आनी म्हाका खूब लायक जालें. हें हांवें मिशोंतल्यान ऑर्डर केलां. सो अशें हें न्ही भितर घालपाचें मागीर ताका यूज करपाचें. सो हें पळयात. सो कालूच येयलें हें एका बरें वॉश केलां. सो 3 हाडला म्हणजे 3 मेळ्ळा म्हाका. 300 रुपयान 3 मेळ्ळे मिशोंतल्यान. ओके, मागीर ताका अशें घालून मागीर ताका जितलें तुका टायट जाय त्या प्रमाणे एडजस्ट करपाचें. म्हणजे 100 रुपीज एक पडलें अशें तें. पण रियूज करूंक मेळटा न्ही ताका लागून रियूज करूंक मेळटा. जशें हांव डायपर बीन ऑर्डर करना ऑलरेडी आसा म्हजे तें हांव यूज करता. जशें हांव रातचेंच घालता न्ही डायपर ताका लागून पळय हें. आनी हें न्ही हांवें लास्ट टायम ऑर्डर केल्लेलें काय फालतू कांयच बरें ना. हें पळय हें हांवें एमेझॉनांतल्यान ऑर्डर केल्लेलें कांय ना. एक 2 युरिनानूच सामकें वलें जाता. पळय कांय ना हें पळय.
सो हें हांव ताका यूज करता घरा रातचे बीन म्हणजे डे टायम बीन ताका हें यूज करता हांव सो बरें पडटा. आयज न्ही एक पार्सल येयला लवलॅपाचें हांवें ऑर्डर केला. पळोवया म्हटलें मातशें एक्सपेन्सीव आहा लवलॅप. हितून न्ही 60 पॅन्ट्स आसता. 60 पॅन्ट्स आसता 1000 रुपीज हें म्हाका हें पळोवंक जाय आसलेलें. सो जेन्ना खंय भायर वयतना तेन्ना ताका यूज करता हांव. तशें हांव भायर वचना न्ही आनी रातचें. सो म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीन म्हाका दिलेले पॅम्परचे तेय बरें आसा. सो पळोवया म्हटलें फक्त नायट टायमूच यूज करता. ओके सो जालें तो उठला शू आसा आयज घेवन बस म्हटलें ताका. तर म्हाजी बारी बारी कामां आसा करून घेता. मेन थींग म्हणजे जेवण जालें आयज. आकाशा विचारलें कशें जालें पुलाव जाला खबर सो आयज गडबडीन केला न्ही ताका लागून. सो पुलावाक टायम लागना आनी रोखडें येता आनी म्हाका तें खूब आवडटा. म्हाज्या डॅडीक तें खूब आवडटालें. संडे न्ही आमगेर तें आसतालेंच म्हणजे लग्ना पयलीं बिर्याणी खूब म्हणजे बिर्याणी बीन करपाचें आमी खूब कमी कळ्ळें. आतां हांव शिकला बिर्याणी करपाक. पयलीं फक्त आमी संडे येयली न्ही ग्रीन पुलाव आनी चिकन फ्राय. ओके चला हें थंय दवरता. कपडे सुकयता बरें वत पडला. असले न्ही मातशें सुकपाक टायम लागता. जे जो दाट कपडे बीन आसता पळय फॉर एग्जांपल आतां हांवें तें लंगोटाची भितरलें आहा पळय तें ताका न्ही मातशें सुकपाक टायम लागता. सो भायर ताका घालता हांव हँगराचो घालून क्लिप घालून. ओके मेळटा तुमकां मागीर चला. सो हेंय बरें सुपर बॉटमाचें एक 4 to 5 न्ही युरीन न्ही बरें हें सूक करून घेता. सो हें घालता ताका हांव. सो सद्या न्ही सो उठलो की ताका हांव न्ही एक हाफ एन आवर न्ही अशें ओपन दवरता. अशें ताका ओपन दवरा सद्या कांय घालनाका. उखलून ताका भायर व्हर. एक हाफ एन आवर ताका अशें ओपन दवरता. लंगोट बिंगोट कांय घालना. मातशें वारो मातशें लागोंक जाय न्ही ताका लागून. ओके चला हांव कपडे सुकयता मागीर मेळटा तुमकां. सो जालें म्हजे कपडे सुकोवन म्हाका न्ही तकलेच ना की हांगासर एक म्हणजे आमी तेन्ना एसी लायतना ग्रील हें तोडलेलें न्ही. सो हांगासर अशें लावन सुकोवंक मेळटा इशुकाचे लंगोट बीन. सो हें न्ही सुकपाक न्ही मातसो टायम लागता न्ही आनी आतां 2-3 दीस जाले पावस ना. सो म्हटलें हें आयडिया बरें आसा. सगळे जे लंगोटी बीन आहा पळय सगळे हांवें हांगा सुकयला पळयात. सो तें एक बरें जालें. जेन्ना पावस येतलो तेन्ना काडपाचें. सो पावस सपोज येयल्यार बीन न्ही अशें उदक अशें भितर येना कित्याक बारीक पडटा न्ही आतां. सो मातशें बेगिना सुकतलें. ओके तो जालें एक काम. सो आयज जालें कितें हांवें तेन्ना तुमकां शेअर केल्लें पळय बाबूचे ते रॅशीस लागून म्हाका खूब जाणां कमेंट केल्लें की बेसन लावपाचें बंद करनाका बेसन लाय कित्याक पिटे बी आसता न्ही ताका लागून. सो हांवें 2-3 दीस जाले बेसन लावंक ना. सो आई म्हणटाली बेसन लावंक जाय म्हणून. सो म्हटलें आयज बेसन लावया. सो आतां आमकां कळ्ळें न्ही कित्याक लागून जाता तें रॅशीस. सो आयज लायलें बेसन. आयज शिनात ताका बेसन लायलें शिनात परत आंग सगळें तांबडें जालें. बेसन सुद्दां जायना. आमी सगळं तेलान जाता म्हणून तेलान ताका रॅश जाता आनी बेसनान ताका रॅश जाता. आयज ताका नाळून पळय जाल्यार फूल बॉडी ते तांबडे जाल्ले. सो आयज बेसन सुद्दां लावचें ना आतां. सो 2 दीस जाले बंद केलेलें हांवें. सो आयज लायलें ताका पळय जाल्यार तांबडें जालें. खबर ना कितें लावन कशें कितें तें सामको डिफरंट आसा आयुश्वीक न्हू. कांय नाका ताका फक्त खबर जालां ताका आतां न्हांवपाचें आनी शाबू लावपाचें इतलें. ओके चला आतां हांव चिकन फ्राय करता मागीर मेळटा तुमकां. सो जालें हांगासर हें पळयात रवा फ्राय. काळोख जाला तो लंगोटी काड इशुकाचे बरें दवरला हांवें सुकोवपाक. बरें कडक वत आसलें न्ही काळोख जाला तेतलो पावस. ओके चला जेयता मागीर आई तुमकां एक रेसिपी शेअर करता मागीर. ओके मेळटा तुमकां मागीर चला. 3 hours later. सो मातशें न्हिदलेलें उठलें. सो आयज न्ही आई तवशें आसलेलें 4 तवशें आसलेले. सकाळीं 2 सलाड केले आनी 2 दवरलेले. सो म्हटलें आयज तवसाडी करता जे आईचे स्टायल हांवें केन्ना दाखोवंक ना. जशें आई करता पळय तें तुमकां हांव शेअर करता. मातशें डिफरंट आहा हें. ओके तो सगळें हांवें काडून दवरला दाखयता तुमकां. सो हांगासर न्ही मोटो रवो हें आसा मोटो रवो. ओके इफ तुमकां मोटो रवो नाका बारीक रव्याचें करूं शकता. आनी पळय हो एक पेलो फूल घेतला मोटो रवो. ओके हितून न्ही बरें जाता खूब बरें जाता हितून. रव्यान तितलें म्हाका आवडना. आनी हांगासर न्ही 2 तवशे आसलेले ग्रेट करून घेतला आनी हो बावल भरून गोड घेतला. 2 व्हडलो चमचो घेतला सोय आनी मीठ थोडेंशें मीठ घेतला. सो हांगासर दवरला पॅन तो घालता एक 2-3 व्हडलो चमचो तूप घालता. हें होममेड हांव घरा केल्लेलें. सो आतां घालता रवो मोटो रवो घालता आनी तुपान न्ही आमकां कितलें कशें भाजूंक जाय हय बरें भाजूंक जाय. खंय लो फ्लेम करा आनी ताका बरें तुपान न्ही भाजून घेवया. सो हांगासर पळयात अशें आमकां न्ही भाजून घेवंक जाय. तुमकां दिसता आसता अशें वायट वायट जाला आनी क्रिस्पी जाला. जशें एक 5 मिनटांनी लो फ्लेमीन आमकां हें भाजून घेवंक जाय. सो आतां कितें आतां हें काडून न्ही एक आयदनान ट्रान्सफर करता. तो सेम पॅनीक घालता गोड घालता घाल गॅस मातशें लो दवराता आनी तवशें घालता ग्रेट केलेले मीठ घालता
एक 1/4 टीस्पून सोय घालता. सो बरें एका मिक्स करून घेयात आनी गोड आहा पळय बरें मेल्ट जावन न्ही. सो आतां आमकां न्ही उदक घालून न्ही शिजोवन घेवंक जाय. सो हो पेलो आहा पळय पेलो भरून हो पेलो आमी रवो घेतलेलो न्ही तो होच पेलो भरून न्ही उदक घालता घाल. ओके आतां बरें हें शिजोवन घेवया. सो हितून घालता एक हळदीचें पान ऑप्शनल आसल्यार घालात ना जाल्यार ना. आनी हेका आतां बरें शिजोवंक जाय. तेन्ना तें बरें शिजतलें पळय ते हळदीचें जे फ्लेवर टेस्ट आहा पळय सगळें हितून येतलें. ओके सो हेका आतां बरेंशें खतखतो हाडया. सो हें पळयात बरेंशें खतखतो आयिल्लो आसा. आतां सो आतां ते आमी भाजलेले मोटो रवो आहा पळय ते घालता मगे. हय ते घाल आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळय एका बरें मिक्स करून जालें न्ही. आतां हें तुका दिसता आसतलें उदक आसा. आतां उदक न्ही हें ड्राय आसा न्ही आमकां हें शिजोवन घेवंक जाय. ओके ड्राय जावंक जाय. सो हांगासर पळयात उदक न्ही आटलेलें आसा आनी ड्राय जाल्लें आसा. जालें न्ही गे हय जालें खंय. आतां न्ही हें आतां जाल्लें आसा. गॅस बंद करता. सो ह्या आयदनाक न्ही हांवें तूप लावन घेतलां आनी हें जाल्लें आसा. आनी हांवें राव हें मम्मीन न्ही हळदीचें पान काडून उडयलां. ओके सो आतां हे प्लेटीन न्ही ट्रान्सफर करता. सो बरें ताका अशें न्ही स्प्रेड करात. सो हें पळयात वयर काजू घातला हांवें आनी काजू घालून अशें ताका हांवें प्रेस केला चमच्यान. ओके सद्या हें गरम आसा आतां मातशें थंड जावंक जाय मागीर कट करून खावपाचें. सो हें आसा आयश स्टायल तवसाळी. आमगे दोन भशेन करता. हें अशें करता हें क्विक सामकें आनी एक अशें करून सेम सगळे प्रोसेस सेम अशेंच करपाचें आनी ताका स्टीम दिवपाचें. सकाळ हळदीचें पान घालपाचें आनी ताका स्टीम दिवपाचें. ओके तशें केल्यार आतां अशें बीन केल्यार हें रोखडें जाता म्हाका एक खूब आवडटा. ओके सो थंड जावन न्ही मागीर दाखयता तुमकां. ओके चला. सो हांव हांगासर रेडी जाल्लें आसा. तूं म्हणटली रेडी जावन खंय वयता. सो इशूकाक 2 मंथ जाले न्ही. 2 मंथाचे आयज केक कटींग करता. सो शिव पयलीं आयज करी आमी केक कटींग. सो जालें आयज कितले आयज 13 न्ही आयज 13. ओके सो आयज केक कटींग करता. शिव गेल्लो भायर केक घेवन येयलो तो. ओके आनी जस्ट न्ही आमचे आतां आमचे नेबर येयल्ले म्हणजे आमच्या कॉलनीन रावता. तेमकां न्ही फंक्शनां आपयल्लें हांवें. ती येवंक नासली. PI तो ओके पुलीस तो PI. तो ती म्हणजे सात येवन गेली. काय व्हिडिओ बी काडूंक ना हांवें म्हाका भंयच पडना. ती बी अनकम्फर्टेबल जायत म्हणून हांवें काय व्हिडिओ बी काडूंक ना. तो बाबू कितें घेवन येयला दाखय तुमकां. ती समज दी बेबी गर्ल म्हणून तशी ना. हय सगळें पिंक घेवन येयला. कितें जावं हांव घालतलें ताका दाखयता तुमकां कितें दिलें तें. सांगासर हे पळय टॉवेल दिला आनी एक बरेंशें हें दिलां. हे पळयात पिंक कलर दिला. सो कांय ना घालपाक जाता. ओके सो हें एक आनी हें दिलां बेबी बातर. हें न्ही तूं खंय तुका व्हरूंक मेळटा. खंय भायर बी वचपाक गेले तुका खंय टुराक बी भोंवपाक बी गेले न्ही कॅरी करूंक मेळटा. कित्याक हें अशें फोल्डेबल आहा. हें खूब बरें आहा. सो ताणें हें दिलां. ओके सो न्हिदलेलो बाबू मातशें घातलें ताका मुद्दम न्हिदोवंक घातलें. हांव खबर आहा तो कितें कितें करतलो. सो आतां उठला ते कपडे घातला तरी पण तो कितें कितें करता. तो म्हणटा आतां मातशें बेगीन बेगीन केक कट करया म्हणलें. हो पळय पडला. कितें चल उठा केक कट करया. हय मागीर तुजी कितें कितें स्टार्ट जाता. चला स्टार्ट करया घे. ओके सो आतां करता आमी कट. हांगा पळयात 2 केक हाडला. 3 मंथ 3 केक हाडला अशें आमकांय कोण तरी कमेंट केलेले अशें 1 मंथ 1 2 3 अशें केक हाड म्हणून. सो आयज 2 हाडला. घे श्वी तूं म्हण रे हॅपी 2 मंथ म्हणून. हॅपी 2 मंथ डे टू यू. तो पळयता पळय. हॅपी 2 मंथ डे टू यू. हॅपी 2 मंथ डे टू यू. इश्वी खा तू. खाया तुम्ही. मम्मी बरे माझ्या नावान केक कट करता आणि तुम्ही खाता म्हणटालो इश्वी. मम्मी बरे रे. घे मा खावे बरे. चमचे घ्या. अशें हातीन घे हातीन घे हातीन घे. हय बरो. आणि का तुका केक बरे खंयचे हाडला. बेकर बेकर केक बरे आसता. ये आई आई खावयता हांव. हा कळटा इथं. अरे तू खावयता खाई हातीन घे. चल तोंडां बी लावप ना. हो आई तोंडां तोंडां खावय. तोंडां खावपाचें खाई हातीन खावपाचें ना खंय. तू यो शिवा खावकूच ना आमी. घे कितें करता.
इश्वी हांगा पळय इश्वीक व्हिडिओ काडटा भैया व्हिडिओ काडटा. सो हांगासर एक बारीकशे फोटोशूट करता जे माझ्या एक युट्यूब फॅमिलीन दिल्लेले. हे पळयात हेच ते मेळनाले म्हाका. सो 1 मंथाचे करूकूच ना, एटलिस्ट 2 मंथाचे करया म्हटले. सो शिव फोटो काडटा, काडून घेशिनात. इश्वी रडनाका. हांगा पळय हांगा पळय शिव काडटा फोटो. फोटो काड म्हण टेन्शन. जे मेन फोटोशूट हा पळय ते सेपरेट ते नेक्स्ट ब्लॉग येतलो. 2-3 दिसांनी करतले हांव ते. ओके, हे बेश्टे 2 मंथ 3 मंथ एक बेश्टे एक फोटो काडटा. कपडे घातले आनी काडया म्हटले. जालें किरकिर स्टार्ट. इशी पप्पा कडेन पळय. सिनू सिनू पप्पा कडेन पळय. सो हे पळयात तवसाली दाखयत तुमकां. बरें अशें कट करपाचें. ओके. सो हे पळयात. ओके, सो खूब लायक म्हाका अशें. त्यामुळे ते तीन फाटी केला न्ही. 3 फावटी केला आमी. थर्ड टायम करता आमी. इतलें आमकां लायक. ताका टिफिनान बी घालून दिता आमी. करून दवरले कांय प्रॉब्लेम ना. टिफिनान बी घालून दिवं जाता. पण तुमी स्टीमू करूं शकता. कळ्ळें न्ही. सकयल उदक घालून स्टीम केलें तशें करप. अशें बी केलें जाता. म्हाका हें खूब लायक. ओके, चला शिव पळय लागलो केक खावपाक. ओके, सो कळत ना केन्ना 1 मंथ जालें केन्ना 2 मंथ जालें कळकूच ना. पण आमी न्ही बरे डे एन्जॉय करता शिवा वांगडा. खरें तें घेवन बसता. कित्याक आतां आनी आसलें परत मेळचें ना न्ही टायम. हय काय शिवनाथ. तुका टायमार जालें 9 years. खूब आतां अशें याद ना होवंक शकता. कित्याक शिव इतलो बिजी आसतालो तें घेवंक मेळनालें. हय, सो आतां कितें करता आमी टायम न्ही शिवा येतात. तो केन्ना व्हडलो आसता न्ही कळचूच ना. व्हडले जालें कितें मागीर कांय ना. इथे ताका चलपाक पांय येयले न्ही वयतो आनी नाका मुमेंट. कळ्ळें न्ही ना. खरें आतांच ताका बरें घेवन बसपाचें बरें करपाचें. सो एन्जॉय करता आमी. ओके, सो चला हो ब्लॉग न्ही लागलो. पळय आनी कितें हाडला खंय न्ही. रम 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 केक हाडला खंय. डिफरंट कितें दिसलें खंय दाखय तुमकां. हें पळय रम खंय. रम रम आसतलें भितर. तूं आनी आतां खावं असो पडात. हय. ओके, चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. यो रे बाय म्हण सगळ्यांक. हे काय हो आनी ती घेवन येताना बाय म्हण सगळ्यांक. बाय बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel and go back. चला बाय.